देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे शुभ वर्तमान आमकां देवचार काडपाची खबर सांगता. जेजू गादारा प्रांतांत भितर सरचे आदीं देंवचार बसलेले दोग मनीस ताका मेळले. ते इतले भिरांकूळ जाले की समाजान तांकां भायर काडलेले. ते मनीस दुसऱ्या लोकांक भियेताले, पूण जेजूक पळयोवन ते आपुणूच भिले आनी व्हडल्या तालान बोब मारूंक लागले. तांचे भितर देंवचार आसले ते जेजूक वाखाणटात ह्या उतरांनी, जेजू देवाच्या पुता. उपरांत ते ताची खुशी करूंक फुडें सरतात. ही जावन आसा एक व्हडलें उदाहरण जेजूच्या बोळाचें. देंवचार पासून ताका मान दितात आनी ताचे खुशी करूंक पावतात. आमी खरेंच जेजूक मान दितात काय? जेजूक मान दिवप म्हळ्यार कितें? जेन्ना आमी जेजूचें नांव घेता, जावं मागण्यांत व दुसऱ्या वेळार, खरेंच आमी जाणात की आमी देवाचें नांव घेता काय? आमी खरेंच जेजूचो मोग करतात काय? आनी ताणें शिकयलां ते आमच्या जिवितांत पाळूंक फुडें सरतात? देंवचार पासून जेजूक मान दितात. आमी आमच्या उतरांनी आनी कोरयांनी जेजूची वाखाणी करूया. मागुया. मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.